सुसेगाद दनपार आयकोप्यांक म्हजो नमस्कार। हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया हांगासून तुमकां गोंयच्यो खबरो आनीक पाट पावयता। मुखेल खबरो म्हणल्यार कोरोना व्हायरस दुयेंसाक लागून भारतांत लॉकडावन चालू आसा, पूण गोंय ग्रीन झोन आसल्या कारणान सरकारान लॉकडावन मोड दवरला आनी हाकाच लागून शेजारी राज्यांतले लोक गोंयांत येवंक लागले आनी हे सुमारांत कांय जाण जे गोंयांत पावले ते कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह सांपडले, पूण गोंयांत हे सुमारांत पेड क्वॉरंटायना विशीं बोवाळ चालू आसा। सीफेरर्स असोसिएशनाचो कॅप्टन वेन्झी वेग सांगता ते परी गोंयचो सरकार हे रॅकेटान गुंतलेले आसा। आज आफ्टर सो मच ऑफ कन्फ्युजन फायनली हंगरियाचे जे गोंयकार आसले आज पावत येयले गोंयांत। दे हॅव ऑलरेडी क्लियर्ड एवरीथिंग एंड दे वील बी नाव गोईंग टू क्वॉरंटायन फॅसिलिटी विच इज अरेंज बाय दी ओनर्स। आणि कार्निका अजून जे गोंयकार भुरगे आहेत ते अजून रावताय। काल तेमी ऑनलायन पास एप्लाय केला फॉर ट्रान्झिट परमीट जे गोंय भितर सरपाचें ऑन आवर गोवा गव्हर्मेंट पोर्टल। एंड इट इज अ सॅड स्टोरी दॅट एवरीथिंग इज कन्फ्युजिंग। ई पास जो आहा कार्निकाचो इज एक्सपायरिंग ऑन द 14th, विच मिन्स द बस ड्रायव्हर 4 बसी गेलो ते बस ड्रायव्हरा गेलो पास देखून 14th काबार जाता। सो ही हॅज टू बी बॅक टू मुंबय ऑन 14th। सो टेक्निकली टुमोरो 12th तेम भायर सरपा जाय आनी बाय 12th इवनिंग और 13th मॉर्निंग पावपा जाय तेमी हिंगा आनी मागीर 13th दनपार म्हणल्यार भायर सरोन 14th द ड्रायव्हर हॅज टू बी बॅक इन मुंबय आनी स्टील दे हॅव नॉट येट गॉट क्लियरन्स फ्रॉम आवर एंड विच इज द कलेक्टर। जे नॉर्था भुरगे आहा ते नॉर्थ गोवा कलेक्टर आनी सावथाचे साउथ गोवा कलेक्टर। नाव ऑल दीस इज हॅपनिंग एंड ऑल दीस डिलेज आर हॅपनिंग ओनली बिकॉज आवर गव्हर्मेंट हियर इन गोवा इज आस्किंग फॉर पेड क्वॉरंटायन आनी पेड क्वॉरंटायन फॅसिलिटी हे फूल अमाउंट पेमेंट येवपा जाय आनी हो येवपा म्हूण ते इतली स्ट्रेस आनी बर्डन सगळ्या ओनरांचे जालो आनी दे आर कंटिन्युअसली नेगोशिएटिंग एंड फायनली दे हॅव टू बाव डावन। नाव हू इज नेगोशिएटिंग इन द बेस्ट वे that we have to see now, because probably it looks like Hungary has managed to negotiate and they have made a quarantine facility available. Now that will come out. Probably Hungary should give their own press statement today. But Karnika is struggling now, struggling with their payments and to get all these things finalized. So this is a big racket that we have already mentioned earlier in our press. ते आखे रॅकेट आनी हे बाबडे आता दोग जाण इंडियन वेसल्स जे म्हणजे फॉरेन वेसल्स बट विथ इंडियन मॅनिंग स्टँडर्ड्स आणि विथ पीपल ओवर हियर इन इंडियन वॉटर्स आर नाव स्ट्रगलिंग फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 40 days बिकॉज कार्निका इफ आय एम राईट हॅड अराइव्ड समवेअर ऑन द 12th of March. So this is continuously the Goa government is confusing and contradicting to the SOPs as well as the addendums that the DG shipping is bringing, and here is the delay of all this various tactics of the government to squeeze in the owners. हालींच क्वॉरंटायन करून भायर सरलेलो एकलो तारवटी भाव गोंयचे सरकाराची विरोध उलयतना सांगता की हे पेड क्वॉरंटायन तारवट्यांक त्रास करपाक म्हूण। आयकुया। तुवें सीफेररां हे हॅरेसमेंट कोण आमकां सीफेररांक काबार केले, हे पेड क्वॉरंटायन कोण कंपनीकूय काबार केले। कंपनी ऑलरेडी बँकक्रप्ट जालो हाय, बिझनस बंद जायन आनी तुमी हे पेड क्वॉरंटायन कोण पेड करपाचें तुमी काबार कोताय। हुंयचे थिंगा इंडिया हुंयचे कोणी पेड क्वॉरंटायन ना। हांचे बारबर 146 देंवले सगळे घर गेले, कोणा पेड क्वॉरंटायन केलें ना। हालीं आमकांच गोंयांत पेड क्वॉरंटायन चलता। हे गोंयांत कित्याक चलता पेड क्वॉरंटायन? हे मातशें तुमी हेजेर एक्शन घेयाय प्लीज। हांव मागोता हे 40 जाणां कडेन मातशें तुमी हेजेर एक्शन घेवचें आनी तुमी हें चोयचें। दुसरी खबर म्हणल्यार गोंयच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीन हांगा विचित्र कारणाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो हिशोब वाडत आसा। कांय सुमाना फाटीं 2 फावटी निवड आयिल्लो पेडणेचो आमदार जितेंद्र देशप्रभू कांय कारणाक लागून मेलो आनी ताच्या उपरांत बी अशें करून आनी एकलो मरूंक पावलो। हाकाच लागून गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर हाणें गोंयचे सरकाराक लागीं एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी करूंक मागलेली आहा। आयकुया तो कितें सांगता तो। जीएमसीन जितेंद्र देशप्रभू हाच्या मरणा नंतर आनी जी इन्क्वायरी ऑर्डर केल्या तरी आसतना जीएमसीन कांयच सुदारणा ना। काल आनी एकलो पेडणेचो नागरीक जीएमसीन जितेंद्र देशप्रभू सारकेच हें जावन ताजो मृत्यू जाल्लो आसा। ह्या हेजेर आमी परत एकदां जी आमी न्यूट्रल इम्पार्शियल इन्क्वायरी रिटायर्ड हायकोर्टाचो जज्जा मार्फत एक ज्युडिशियल प्रोब मागला, त्याचो आयज आमी
मागणी करता की ही इन्क्वायरी जावन त्याचो सामान्य मनशांक फायदो जावपाक जाय. जीएमसीची इन्क्वायरी जीएमसी करपाक शकना हे सरकारान लक्षांत धरपाक जाय. देव बरें करूं बाब गिरीश चोडणकर. भारतभर लॉकडाऊन असल्या कारण भायर वचोंक मजा मारूंक जायना व डान्स आनी पार्टी कसली करूंक जायना. हाकाच लागून बेंगलोरचो एकलो सिंगर कार्ल्टन ब्रगांझा हो आपल्या बेडरूमान सोन आपली म्युझिक संवसारभर लोकांक पावयता आनी खुशाल करता. आयकुया तो कितें सांगता तो आमकां. So this is something that I started when I heard about the lockdown, and I went online and I said every night we're going to do a request show for an hour, and never knowing that actually it was going to be 51 days yesterday that I've gone on without a break. And it's a great night to connect with old friends, to listen to some great music, and have a great party, and that's what's been happening. It's on 3 platforms: Facebook, Instagram, and YouTube. And if you search for Carlton Braganza on any of the 3, you'll probably find it. देव बरें करूं कार्ल्टन ब्रगांझा. तो ह्यो आसल्यो गोंयच्यो खबरो. तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज आवडटा. मेळुया दुसऱ्या सोमारान. ते मेरेन मोग आसूंदी.